आणि मोस्ट इम्पॉर्टंट बिकॉज ऑफ लँड माफियाज एंट्री इन पॉलिटिक्स. आज तांकां शेतां आमची पाड पडलेली जाय, शेतां काबार जाल्ली जाय, सो दॅट आमची शेतां पुरोवन शेतां काबार करून एकदां ती पोडींग उरली म्हटल्यार तांकां ती लँड कन्वर्ट करपाक मेळटा. शेतकार वाजेता आनी ती शेतां कमी रेटीचेर विकता. हेंचे बायर्स आसा, हेंची लॉबी आसा, ती लॉबी ती बाय करता, मिनिस्टरा कडेन वयता, 16B अंडर नाल्यार आनी कसले अंडर ते कन्वर्ट करता, नाजाल्यार इल्लीगल कन्स्ट्रक्शन करता आनी टोटल आमची जी एग्रीकल्चर सेक्टर आहा ते कॉलॅप्स करून उडयता, शेतकारांक काबार करून उडयता. तेकाच लागून आमचें एक विजन आसा. जेन्ना आमी म्हणटा आमी गोंय साल्वार करतले, गोंय रिबिल्ड करतले, जाल्यार हितून जो मेन वांटेकार ना, मेन वांटो जो आसतलो तो एग्रीकल्चर सेक्टराचो आसतलो. जो मेरेन आमी आमची लँड वांटयना, जो मेरेन आमचे एग्रीकल्चर आमी जाग्यार हाडिना, जो मेरेन आमची शेतां दोंगर जे आसा ते अंडर कल्टिवेशन आमी हाडिना, ते कमर्शियल करिना, ते उगोवपाक, ते ग्रो करपाक, तेजेर कल्टिवेशन करपाक न्यू तरणाट्यांक, न्यू भुरग्यांक भितर हाडिना ह्या सिस्टमात, तो मेरेन आमचें गोंय साल्वार जावपाचें ना. सो भरपूर एग्रीकल्चरिस्ट आसा, फार्मर्स आसा, हे सगळ्यां कडेन उलोवन, भुरग्यां कडेन उलोवन आमी एक एग्रीकल्चर विजन तयार केला. म्हटल्यार गोंयान आमी एग्रीकल्चर सेक्टरान कितें करपाक सोदता. सो भितरले जे मेन पॉयंटर्स आसा ते तुमच्या फुड्यान आमी दवरतले आयज. आमकां जाय गोंय एक नंबर 1 एग्रीकल्चरान ऑल ओवर इंडिया जाल्लें. आमकां जाय आमचें गोंय आनी गोंयची इकॉनॉमी जी आसा ती एग्रीकल्चर सेक्टराचेर डिपेंड आसची, सो दॅट ती सस्टेनेबल उरतली आनी ती कंटिन्युअस उरतली. कोरोनान सगळें बंद पडलें पूण एग्रीकल्चर बंद पडोंक ना, ही इंडस्ट्री बंद पडोंक ना. सो ही इंडस्ट्री एक सस्टेनेबल आसा, लॉंग टर्म आसा. आनी गोंयान आमच्या फर्टायल लँड आसा, एनवायरमेंट आसा, क्लायमेट आसा, उदक आसा. सो आमी तुमच्या फुड्यान आमची एग्रीकल्चर विजन दवरता. दी 5th प्रॉमीस आसा आमची. सो एग्रीकल्चर विजन, आतां पयलें विजन आमचें कितें आसा, गोवा वील बी मेड 100% ऑर्गेनीक प्रोड्यूस स्टेट बाय इयर 2030. आतां 2030 कित्याक, जेन्ना आमी ऑर्गेनीक सर्टिफिकेशन दिता, खंयचोय एग्रीकल्चर प्लॉट आसा आमी ऑर्गेनीक करता तेन्ना ताका मिनिमम 3 वर्सां लागता फॉर इट्स सर्टिफिकेशन. सो हेका लागून ऑन ग्रावंड आमकां काम करचें पडटलें, ऑन ग्रावंड आमकां लोकांक भितर हाडचें पडटलें, ऑन ग्रावंड आमकां ट्रेनिंग्स दिवचे पडटले, ऑन ग्रावंड आमकां फिल्ड ऑफिसर्स कामाक लावचे पडटले, सो दॅट बाय 2030 गोंयचो ईच एंड एवरी प्लॉट जो आसा, ईच एंड एवरी एग्रीकल्चर फील्ड जे आसा ते ऑर्गेनीक जातले. सो दॅट इज आवर फर्स्ट विजन. सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टंट थिंग वीच इज लॅकिंग टुडे, आयज जे गोंयान ना, तें म्हटल्यार एग्रीकल्चर ट्रेनिंग सेंटर्स वील बी स्टार्टेड इन ऑल 12 तालुकाज टू टीच लायक कमर्शियल मॉडल ऑफ फार्मिंग जे इम्पॉर्टंट आसा. आयज जे आमी शेत रोयता, शेत करता ते ट्रेडिशनल वे आसा, सो ते कमर्शियल आमी ट्रेनिंग सेंटर्स घालताले इन ऑल 12 तालुकाज. मेकनायझेशन, क्रॉप पॅटर्न्स, प्रोसेसिंग, ब्रँडिंग एंड मार्केटिंग, हे सगळे एक पॅकेज कशी एक फार्मराक, एक नव्या युथाक नाजाल्यार एक्झिस्टींग फार्मर्स आसा हेका शिकोवपाक लागून ट्रेनिंग सेंटर्स आमचे आसतले. आयज कितलेशे भुरगे एग्रीकल्चर करपाक सोदता पूण तेंच्या कडेन फायनान्शियल प्रॉब्लम आसता, तेंच्या कडेन फायनान्सीस नासता, जाल्यार तेंकां प्रायवेट बँकेन वयचें पडटा लोन घेवपाक. सो हे प्रॉब्लम आसा ते काबार करपाक आनी एग्रीकल्चर ही एक इंडस्ट्री म्हणून तिका ट्रीट करपाक, जशें ट्युरिजम इंडस्ट्री आसा, मायनींग इंडस्ट्री आसा, तशीच एग्रीकल्चर ही एक इंडस्ट्री म्हणून आमी ट्रीट करपाक जाय. जशें दुसरे बिझनस करपाक चीफ मिनिस्टर रोजगार योजना CMRY EDCन लोन मेळटा भुरग्यांक, सेम वे आमी लोन्स ऑफ एग्रीकल्चर एंड रिलेटेड बिझनसीस वील बी ब्रॉड अंडर चीफ मिनिस्टर रोजगार योजना CMRY स्कीम. म्हटल्यार एग्रीकल्चर जर तुका करपाक जाय, तुका शेत रोवपाक जाय, तुका झाडां घेवपाक जाय, तुका मेकनायज करपाक जाय तुजो प्लॉट, तुका मशिनरी विकती घेवपाक जाय, सगळें करपाक लागून आमी CMRYच्या अंडर आमी एग्रीकल्चर सेक्टर, एग्रीकल्चर इंडस्ट्री आसा ती हाडटले, सो दॅट भुरग्यांक आमच्या इजी आनी कमी रेटीन तांकां लोन अवेलेबल जातले. खाजन लँड वील बी रिवायवड एंड ब्रॉड अंडर कल्टिवेशन अंडर प्रायोरिटी. म्हटल्यार आयज आमचे जे खाजन लँड जे काबार जाला, जे सोशियो इकॉनॉमीक आमी जो आमचो मॉडल म्हणटा तो जो कॉलॅप्स जाल्लो आसा, तो परतो
रिवायव आमी करतले प्रत्येक खाजन लँड ईच अँड एवरी जे आमचे खाजन लँड आहा ते रिवायव आतां एक इम्पॉर्टंट मुद्दो म्हटल्यार लोक शेतकार आमचे आसा कितले थोडे शेतकार जे पयलींचे आसा ते शिकोंक ना तांकां फॉर्मां कशी भरपाची एग्रीकल्चर ऑफिसान ते पावना बिकॉज ऑफ ट्रान्सपोर्टेशन प्रॉब्लम नाजाल्यार बिकॉज ऑफ हे विसिनिटी तेंच्या कडेन ना पयस आसा ऑफिसां सो ताका लागून आमी एक काम करतले म्हटल्यार एक कृशी सेवक म्हणून आमी एक डेब्यूट करतले हो प्रत्येक विलेज लेवल एंड म्युनिसिपालिटी लेवलाचेर आसतलो हो कृशी सेवक जशे झेडओ आसा तालुका लेवलाचेर म्हणजे तुका कितेंय जर करपाक जाय जाल्यार तुका झेडओन येवन तुका फॉर्मां घेवची पडटा तुका फॉर्मां भरची पडटा सबसिडी अप्लाय करची पडटा कृषी कार्डां करची पडटा कितेंय जाल्यार तुका झेडओन येवचें पडटा सो तशेंच विलेज एंड म्युनिसिपालिटी लेवलाचेर आमी कृषी सेवक म्हणून एक भुरगो दवरतले ते लोकांक डॉक्युमेंटेशनान हेल्प करतले सबसिडीज कशे घेवपाचे ते क्लेम करपाक हेल्प करतले ट्रेनिंग्स तांकां ऑर्गनायज करपाक हेल्प करतले मार्केट तांकां लागून मार्केट सेटअप करपाक लागून कसो फंड हाडपाचो कशी मार्केट सेटअप हेचेर तांकां ट्रेनिंग्स दितले क्रॉप लॉस लोकांचे क्रॉप लॉस जाता बिकॉज ऑफ नॅचरल कॅलॅमिटी पावस पडटा आनी कितें जाता फ्लड येता सो ताका लागून क्रॉप लॉस क्लेम्स पासून करपाक हे सगळे जे बाकीचे जे प्रोसेस जे झेडओन करता तांकां झेडओन वयचें पडटा ते मायक्रो लेवलाचेर पंचायत आनी म्युनिसिपालिटी लेवलार करपाक लागून कृषी सेवक आमी डेप्यूट करतले सो दॅट गांवांत जो शेतकार आसा ताका आपलें काम सोडून आपलें शेत सोडून ताका मेन झोनल एग्रीकल्चर ऑफिसान येवचो पडचो ना एवरी टायम मेन ऑफिसान तालुका लेवलाचेर ताका येवन आपलो टायम वेस्ट करचो पडचो ना आयज आमी शेत रोयता कितलेशेच लोक शेत रोयता पूण ते प्रोड्यूस जाता तो विकतलो खंय हें टेन्शन आसता आनी ताकाच लागून लोक लिमिटेड शेत रोयता तेंचो प्लॉट सपोज 2 एकर आसा 3 एकर आसा जाल्यार तो 200 स्क्वेअर मिटर 500 स्क्वेअर मिटरूच रोयता बिकॉज ऑफ तेज्या कडेन एक तर मेकनायझेशन नासता दुसरें म्हटल्यार तेज्या कडेन मार्केट नासता कोण विकतो घेतलो सो मेन जो प्रॉब्लम आसा फक्त